दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलोनवरचे भोव अपुरबायाचे कार्य ते जावन आसा म्हज्या जिवितांतले मेटा हे विक्षण करच्या सक्कड मोगाच्या व्यक्तीक तुमकां मोगासो स्वागत मागता. आज आमच्या कार्यांत कोंकणी समाजेंत वेगवेगळ्या रितीन परजळलेले व्यक्ती आमच्या मदगात आसात. तांणी कितें ह्या आमच्या समाजीक देणगी दिल्या ती लोकां मुखार दवरचें काम आमचें जावन आसा. आनी ते व्यक्ती एक भोव नवार्दीक डेकोरेटर्स हाचे मालक मॅक्स क्रिएशन हो संस्थो ते चलयते आसात आनी तातूंत यशस्वी तांकां लाभल्या. सुटसुडीत आनी जिवाळ रितीन कार्य चलोवन व्हरची एक भोव फामाद कार्यनिर्वक्ते जावन आसात. एक बरे नाटकिस्त, नाटक दिग्दर्शक, तरबेती दिवचे म्हळ्यार व्हडलें काम ते जावन ते वावरकर्ते आसात. संघटक, समाजसेवक, बरे उलोवपी आनी मोगाळ आनी मोवाळ काळजाचे. म्हाका कळीत आसा इटनातल्या भुमींत थंयसर कृशी करून तांतू फायदो घेवन ऑर्गॅनीक आमी म्हणटा ऑर्गॅनीक कृशी करची म्हळ्यार एक व्हडलें साधन आनी तें करून तांणी दाखयलां. लोकांची सेवा केल्या आनी असल्या एक भोव अपुरबायाच्या कार्याक खलतीकायक सांगिल्ले व्यक्ती अशें हांव तांकां वलायतां. आनी तांचें लिखणें नांव आसा मॅक्सिम लुद्रिक बोंदेल आनी ते कोणूच न्ही आमच्या मोगाचे व्यक्ती भोवमानेस्त मॅक्सिम लॉरेन्स रॉड्रिगस. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. स्वागत भोवमानेस्त जोड तशेंच आमच्या सर्व विक्षकांक दिव्यवाणी सक्कड बरी ह्या दिसांनी म्हाका आयकूंक मेळटा. हजारांनी न्ही लाखांनी आतां प्रेक्षक ताका आयकूंक त्या चॅनलाक राखून रावतात म्हणल्यार भारी एक संतोशाची गजाल. आनी ह्या मारिफात तुमी लोकांक पावोवची रीत बारी हांव मेसवणी उसारता ह्या संदर्भार. तशेंच आज तुमचे सांगाता एक टीम आसा हांगासर प्रत्येक तरान अविनाश आनी मनेस्त विनोद गंगोळी, मनेस्त अविनाश आनी मनेस्त विनोद गंगोळी हांकां हांव विशेश तरान देव बरें करूंक म्हणटा. आनी ह्या म्हाका भोव आज अवकाश करून दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. खंडीत बरें मागता. खंडीत मॅक्सिम कित्याक म्हळ्यार हांवें बोंदेला घेवन मस्त वर्सां जालीं, लगभग 25 वर्सां जालीं. आयिल्ल्या दिसांतल्यान हांव पळयतां मॅक्सिम लुद्रिक चेंज जावना. खंयच्याय ती उलोवण्यांत जावं दी, तुमच्या चिंतपान जावं दी, तुमच्या एक समाज सेवेन जावं दी, तुमच्या तसल्यांक पळोवन आमी शिकले. हांव मात्र न्ही साबार जाण शिकल्यात कित्याक बोंदेलकार पुरो बरे खंय. आज आमी दोगी बोंदेलकार म्हणून बोगारचे न्ही. बट एक हांव तुमकां सांगता एक बोकडी खंयसर एका गुड्याक येता. तें गोड जावं कोडू जावं सांक भाशेन जावं सक्कड पालो खाता तो खाता बोकरोय खाता या बोकडी खाता. तशें मॅक्सिमान खंयच्याय मस्त्या तूं हात घाला, जावं दी ते डेकोरेशनांत, जावं दी ते कृशींत, जावं दी ते एमसींत ह्या समाज सेवेंत हांव तो पुरा इतलें साधन करून नांवा फाटल्यान वचून व्यक्ती म्हणून आज तुमकां वलयता. हाची फाटली काणी घाला सर. तुमी भोवशा इंटरनॅशनल लेवलाक पावल्यात हें बोकडेन आपणातलो पालो ना म्हणलें आड मुट्टा द सोप्पिल्ला म्हणून कन्नडान म्हणटा. करेक्ट. हें आमच्या शिवराम कारंताक म्हणटाले. हांव हांगा कितेंच केल्लो न्ही, काल म्हज्या जिवनांत संदर्भात कितें आयिल्लें तें करनंत गेल्लो. करेक्ट. आनी तें सिन्सियरली केल्ल्यान देवान ताचेर बेसांव घाल्लें. करेक्ट. इतलो तसो गुटू म्हण येत जाल्यार ते हाळे थाका म्हणचे कालतेपण, थाका म्हणचो मोग. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमच्या घरा भितर जागेतून येताना म्हज्यान पयले विनोद गंगोळे सरांनी आयिल्ले. बट तुमचो एकलो बारी शार्प शूटर आहा तो पेटो, तो भितर येवंक सोडना. काल अजाप केला तुमी हांगा कोण तुमच्या गेटी भितर येवंक. आनी भितर रिकतना हांवें पळयलें तेणें वाल येणें कालें तवशीं मोगी आनी कालें पुरो पोणोस गरे. म्हाका गरे फस्ट हाडून दिले. गरे गेल्यार पोटवट जाता म्हूण खावना ते व्हडना. असलें पुरा तुमी करतात जाल्यार तोट कितलें आसा. खंय 10-12-15 एकर म्हणजे तोट आहा गी तुमकां, बेट आहा गी, काल आसा मॅक्सिम सर. हें हांवें आनी एक आतां चिंता पयलें म्हाका तुमकां अष्टावधानी म्हणाजे गे हांवें. काल्याक अष्टावधानी म्हळ्यार एक मनीस एक कडेन मध्ये आसता तो ताच्या भोवारी साहित्य संगती जावन आसतात. एक प्रिपेर्ड प्रोग्राम उरता ते. पूण तो मनीस इतलो कॉन्सन्ट्रेशन आसता की ताचें
हर एक कडेन जावचें पुरो ताका तो लायक दवरता Correct. आनी ताका मदेंत सवालां दितात जाय म्हणून ताका परीक्षा करीचे म्हणून एकलो गांठ बुडोवचो आसता बेश्टे गांठ बुडोवन आसता वय. तो मदें सवाल घालता ही कितल्यांनी गांठ सांगड्या हांव कितले फावटी तो एक्युरेट जावन सांगता तशें तुमी भितर येताना म्हज्या पेट्याचेरय दोळो पडलो खंडीत अगो. मुयेचेरय पडलो आसतलो मोग्यान काहले रांदय म्हळ्यार सर तुमी हर एकाचेर तितलो एक सूक्ष्म रितीन पळोवचे व्यक्ती जाल्ल्यान बशा तुमच्या यशस्वी तेंचं कारण म्हणून चिंता ना सर तशें म्हणून न्ही आमी कित्याक म्हळ्यार एका मनशान कोणें बरें केल्यार तें बरेंत म्हणचे होय ताजे वयर मसोर पावल्यार हांव मनीस न्ही मनीस जाता म्हणटा म्हाका खुशी जाली हांव हाच्या पयलें सकड कर्नाटकाची टीव्हीनी माध्यमांनी आनी आमच्या मँगलोरच्या मस्त माध्यमांनी तुमकां इंटरव्यू खाण गेले आनी सकड लोकां पावला ते पळयतना हांव विजबीत पावला आनी देखून आज विनोद सर हांवें सांगलें हसयला मानेस्ताक आमी आमच्या कार्याक हाडना जाल्यार आमी खंयी उणें पण आमकां भोगता देखून तुमी आज आयल्या सर मुंदासून हांव व्हरतां तुमचें मूळ घर येन्सगी या मूळ तुमी खंयच्या गांवांत तुमच्या कुटुंबाच्या विशयान आदल्या कुटुंबाच्या विशयान आतां जे मागीर येता तुमच्या डॅडी मम्मी विशयांत तुमची आदली जिणी कशी ती इल्लें सांगा सर आमकां ओके हांव 5 वर्सां आसतनाचो म्हजो बापाय अंतरलो हां तशें मिलिटरींत आमच्या भारतीय सैन्यांत स्वातंत्र्य मेळच्या थोड्याच अवधे पयलें थंय रिक्रूट जाल्ले म्हणजे बापायक रिक्रुटमेंट जाल्लें पूण केवल एक 1.5 वर्सां भितर तें वार मोग जालें स्वातंत्र्य मेळ्ळो आनी हांकां डिस्चार्ज केलें ओ हां डिस्चार्ज केल्ल्या वेळार हांकां कितेंच बेनिफीट मेळोंक नात सरकारांतावन त्या देखून तांणी अनिवार्य तरान CPC कंपनी तुमकां कळीत आसा त्या कंपनींत वावर धरलो पूण वावर धरून थोड्या तेंपानच ते अंतरले अंतरतना आमी म्हजी आवय तांचें नांव देवादीन पास्कल रॉड्रिगस ओके ओके आनी आवय म्हजी देवादीन स्टेल्ला रॉड्रिगस एस्तेलबाई म्हणचे आहलें आतां दोगांय नांत देवादीन तशें पाद्रीपणाक गेल्लो व्हडलो भाव अनिवार्य तरान तांणी पाटयेचे पडले म्हणटाना हांगासर मस्त कश्टांचो काळ तो तशें जाल्ल्यान आमकां मस्त कश्ट लानता आनी कितें म्हळ्यार आमच्या पाद्रीनी माद्रीनी परस सांगचें हरये की देवासपणाचें कुटुंब आमचें एकदम आनी तांणी सांगचें हरये की देवासपण सांबाळचें जावं दी या हुशारकाय जावं दी सकड आमच्या भुरग्यांक आसली आनी ते बरें करून तांचें सांगिल्लें तें पाळतालें जाल्ल्यान घरांत एक पाळणें आसलें जाल्यार तें तेदळ उपखराक पडटालें म्हळ्यार तांच्या त्या गणगणीत उतरां पाद्र्यापान शर्मावार सांगल्लीं वाडा सडा संवसार बरा म्हणटाना वट्टो आमी 10 जाणां भुरगीं आतांचे व्हेरी गूड हय परंतु आमी सर्तेर रावयल्यार वडतावन हांव 9व्या स्थानार येता 9th नंबर हय आनी चेड्यां पैकी निमाणो ओके तशें जाल्ल्यान हांवें सांगलें पाद्री भाव पाटी आयलो आनी एक भाव मागीर उपरांत आमच्या कुटुंबांत पाद्रीपणाक गेल्ल्यान आज जेजुईत मेळांत ते यशस्वीन तांचे जीवन तांची सेवा दिवन आसात वावर दिवन आसात आनी एक भावाचो पूत कोण तो पाटी आयिल्लो मालगोडो भाव म्हजो ताच्या भावाचो पूत परच्या पोर आमच्या कार्मेलीत मेळांत ॲरन बाबूश म्हणून तो पाद्रीपणान पाद्री जालो परच्या पोर करेक्ट आनी आमकां एकदां दुस्कायची कोबारी संतोशाची अशें जाल्ल्यान आमी ल्हान आसतना आमच्या सकड भुरग्यांची हुशारकायी दुबडीकायी आनी ती नेसनाची रीत म्हजी आवय 8वी क्लास तेदळाचे शिकापू तेदळाचे शिकापू आनी वाचची मस्त पिसाय तिका अशें जाल्यार आमकां बरें मार्गदर्शन समजोवणी आनी परत दिताली आनी बहुशा इतल्या दुबडी गायंत आसल्यार ह्या आमच्या यशस्वी कारण बहुशा आमच्या भोव आमी ल्हान आसतना आमच्या वाड्याच्या मुखेली क्रिस्तांव स्त्रियेन सांगल्ली उतरां बहुशा ती प्रेरण जाली म्हण येत कोणना खंडीत खंयची उतरां म्हणून वय खंयची उतरां ती हांव तुमी विचारता म्हणून राखलो नासलो नाही म्हाका कळ्ळें जाल्यार खरी उतरां सर ती की रंगोळीचें बोट सुजोन मोठें जाल्यार कितलें मोठें जाय तो तांचो टोन आहलो हांवें नाटक तशें सांगलें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हळ्यार ती व्हडली तोटा सावकारां आनी आमी दुबळ्यांतली दुबळी हांगा इतलीं जाणां भुरगीं इतले कश्ट जाल्यार आमची ती सुडसुडाई हुशारकायी हे सकड पळोवन आमच्या मुखार तुमी क्रेस्त जाल्यार कितले जाशात या कितले खंयच्या पावंडाक पावतल्यात की रंगोळीचें बोट म्हळ्यार कळ्ळें ती ल्हान बोट ते सुजल्यार कळना
तशें जाल्ल्यान दूख केला मात गोत्तू दूख आसता पूण ती मोठाई बिलकुल कळना म्हळ्यार आमी व्हडलें बोट म्हणडें बोट तुमी धाकटें बोट ते तुमी इम्प्रूव जाल्यार आमचें मर कितल्यां जाता जाल्यारय आमी देवान आमकां सोडून घालूं ना कित्याक देवासपण आसलें आनी न्याय नीत कुटुंबांत आसली मौल्यांक मोल दिवचें कुटुंब म्हणून अजुनूय तें उरोन खाण गेला आमी अशें जाल्ल्यान ह्या पावंडाक पावोंक साद जालें म्हणून म्हज्या कालतेपणाचें उतार नाही घालतेपणाचें न्ही हांव एक सीद सांगता काल्याक म्हळ्यार मस्त वर्सां जावन हांव पळयता आमी दोगी जण म्हजें आतां कर्मभुमी बंद येयला ओके तुमकां गुर्त आसा तुमच्या हांगा तिनताना म्हज्या घरांतल्यान हांगा येवंक म्हाका गेले 10 मिनटां येतना व्हडलें रान मेळ्ळें हाणें ह्या रानांत भितर जावन हांवें चिंचे वाघ म्हणया अस्त म्हणया म्हळ्यार काही तसली परिस्थिती ती सत्य गजाल बट तुमकां दुसऱ्या वाटेन तुमी येतात ना म्हाका गुर्ता ती वाट म्हाका ही वाट तुमी दाखयल्ली त्या वाटेन येयजे म्हणून पूण ह्या घरांत हांगासर तुमचें पयलें हांव चिंता हें घर गोठो आहलो म्हणून हांवें आयकलां कितलें सत कितलें फुटी म्हणून म्हाका हांव नेणा बट आत्तां तें रावळेर जालां म्हणटा कित्याक म्हाका पळयतना कळटा हें घर रावळेरा भाशेन आर्टिस्टिक्स घर म्हणून आमी म्हणटा तें करचें जाल्यार कल साधन तुमच्या पयलीं हांव ते सवालाक येता आसतना तुमी तुमच्या शिकपाच्या विशयी सांगा मागीर ताजे विशयी हांव आन्सर काणी येता सांगा ओके हें तुमी बादाम आनी बडावरा बादाम म्हणल्यार बरें जालें तुमी एका व्हडल्या रावळेरांत आसात म्हळ्यार बंगल्या बळी आसचे आमी पळयलां तें तुमी वर्त्या साधनान केल्लें तें म्हाकाय कळीत आसा तुमची कश्टांची जिवीन कितली म्हणून हें बडावरा बादाम म्हळ्यार बादाम हाडूंक कोणाक तांक नांगी ताणें भुंयसळ्ळें नेला काडलें ताका बडावरा बादाम म्हणटात तशें तुमी हेंय म्हजो बंगलो म्हणून म्हणलें तेंय म्हाका भारी संतोश जालो आनी हांगासर तुमी ह्या घराची विशेशता म्हळ्यार भायर तावन भितर म्हणसर तुमकां सगळें सूक्ष्मायन पळोवंक एक अर्दो दीस पावसो ना कित्याक म्हळ्यार हें जावंक मस्त जाणांनी हांगा आयिल्ल्यांनी अजापून रावून पळोवन क्वेश्चनां केल्यात हर एक फावटी बेजमेंताक येताना पाद्र्याप दुसरे येतात एक गडी रावून दीस इज डिफरंट म्हणटात थोडे हांगासर येतात येवन म्हणटात दीस इज कॉटेज म्हणटात आनी थोडे म्हणटात होम स्टे म्हणटात मागीर थोडे अशें दुसरे नांव असलीं घरां तुमकां केरळांत या मडकेरींत या गोंयांत अशें पळोवंक मेळटात सारकें आनी हांगासर भायर तावन येताना मातयेसो मारूंक जाल्यार जलांत इंटरलॉक जाल्यार घर प्रवेश जाताना भोव आदले धरणीचे इटे ते कॉन्वेंतांनी तुमकां ते पळोवंक मेळटात आनी थंयसर आदल्या नोमण्याचे ते डिजायनाचे खाला मातयेचे आनी खांबे जावन दी ह्या भितर येता आसतना तुमकां इंटरलॉक आनी मुखार येताना काडाबा ताचे उपरांत ग्रानायट मार्बल पिल्लर्स अशें हर एक म्हळ्यार हें घर बंगलो न्ही ताच्या बदला एक स्टडी मेटेरियल बांदपाच्या क्षेत्रांत कोण आसात तांकां शिकचें हांगा मस्त आसा आदलो माळो आसा रान्नी रुजो करची वेवस्था आसा मोस्ट मॉडर्न चुला आसा म्हळ्यार गॅस स्टोव आसा हर एकय आसा पूण रावोंकी एक कर्मागरांक वेवस्थाय आसा उपरांत हें एक कलेचें घर म्हणटा हांव कलेचें घर म्हळ्यार हांगासर जलांत ड्रामा प्रॅक्टिसी जाल्यात ताचे उपरांत एक खंयचेय सेमिनार गी या कॅम्प गी जाय जाल्यार ताका पुरा वेवस्था जाय पडटा ऑफिसूय आसा एक 15 जाणांक रावची तितली वेवस्था आसा कांय ड्रामा प्रॅक्टीस जायचे जाल्यार 50 जाण आयले जाल्यार वेवस्था आसा 100 जाणांचें रोसाचें कार्य खंयचें कार्य करचें जाल्यार तली वेवस्था आसा वाड्याची जमत जाल्ल्या वाड्याचो दीस जाला वाड्याचो दीस जाताना तयार केल्ली रीत ना भूतो ना भविष्यती म्हणून म्हळ्यार आदी जावंक ना आनी जावंकी कोण ना जाता की ना म्हणल्यार रितीर आमी तें ऑर्गनायज करन एक भारी एक बऱ्या वातावरणाचें जागो हो एक कलेचें मंदीर जावन म्हणून आमी आनी हें करूंक निजान म्हजे कडेन पयशे नातले पयशांनी केल्लें घर न्ही हांवें खंयगी कालंगी मेळटा म्हाका एक दिश्ट दुसरीत आसता त्या वस्तू वयर कोणाक एक पत्रा बरी दिसल्यार म्हाका तातूंत कला दिसता देखून मेळिल्ल्यो वस्तू पुरो हांवें एकठांय करून हाडच्यो हाडटा आसतना इल्लेशें म्हज्या मिसेसाक इल्लेशें काल्या खातीर हाडटा कोयर रास घालता हांगासर पूण एक मेस्त एक आचारी आनी एक हेल्पर आनी आमींत अशें केल्लें घर हें एगतपटी केल्लें न्हय पूण हें गोठो आसलें एक्चुअली पयलें सत गोरवां आसली आज कवणी आसलो जागो आल्तार जाल्या
थंयसर आनी हाका कुडसून येता आसतना म्हळ्यार जेजू कवण्यान जल्मलो म्हणून तशें जाला. मस्त जाणांनी उसारले वय आनी ते सत आनी आज म्हणसर ह्या घराक अनवारां येवनात त्याच कारणा खातीर कित्याक म्हळ्यार थंयसर आल्तारीक आनी पवित्रपणाकी मस्त जागो आसा. तुवें ध्यान करचें जाल्यार एक सपरेट जागो थंय आसा करियेत तसली वेवस्था आसा थंय. तशें म्हणटाना ऑफिसी आसा. तशें म्हणून एक 50 जाण हांगा रावती जाल्यार तांकां रांदपाची कुडाची वेवस्था बरी आसल्या जाल्यार मात्र घरच्या स्त्रियेक रांदया म्हणून उमेद येता. कितल्याशा घरांनी वस्तूर सुखात घालूंक जागो आसा. सगळ्यांक घर बांदतात, व्हडलें घर बांदतात, स्विमींग पूल आसता पूण वस्तूर बांदची वेवस्था वस्तूर सुखात घालची वेवस्था आसना. हले हांवें चिंतून एका कार्याक जावन दी एका कलेचे कांय एक्टिविटीज जाताना ताका आदार जावच्या बरी या होम स्टे म्हणून म्हणे त्या नमुन्यार वापरच्या बरी फ्युचरांत अशें पुरा आनी हे आयकून आतां होम स्टे घेवचे ना ताका. आयल्यार एक फावटीचे म्हजें चिंताप आसलें. हांवें म्हळ्यार हांगा एक म्हाका थोडें कारणांतर जावन हें घर वापरूंक जायना म्हणल्यार एक सिट्युएशन आयलें. रोड म्हजो बंद जालो एक निमाण्या शुक्रार तें घडीत जाल्लें आनी हें चिंतून इतलें समाजान हर एकल्या की म्हजे विशयान गोत्त आसा जाल्यार ह्या लागशिल्ल्या मनशांक कित्याक म्हजे विशयान कळीत ना कित्याक अशी अडकळी करतात म्हणजे बेजाराई भोगल्या पूण ती हांवें बेजाराई म्हणून हांवें काण घेवना. ताच्या बदलाक न्हंय बरी वाट चुकोवन येचें कोणाक कितें बाधा करूंक ना आनी एक वाट धरची ती कश्टांची जावंक पुरो अशें रीण काणगी कितें करन हे यादींत म्हजें एक फ्लॅट म्हणून हांवें केलां. तशें हें आतां एक्चुली सांगचें जाल्यार म्हजें हें कर्मभुमी तुमी म्हणल्या बरें म्हजें गोडोन म्हणयत या घर तुमी म्हणून काणगेत या बडोल हांवें कितें सांगलें बंगलो म्हणयत कालय म्हणयत कशेंय वलावेत आनी तितली कॅपॅसिटी आनी तितले हांव कितें सांगता तें करचें आसा हांगासर. शिकप खंयसर जाल्लें तुमचें? हांव 5 वर्सांचो आसतना बापाय सरलो म्हणून हांवें सांगलें. ताच्या उपरांत भाव पाटी आयलो म्हणून सांगलें तांणी कामाक लागाचें पडलें. तशें जाल्ल्यान आमच्या थोड्या भुरग्यांक ऑर्फनेजांनी दवरचें पडलें. ताचे पैकी हांव एकलो नारावी ऑर्फनेजांत पयली दुसरी तिसरी क्लास म्हजे हांगासर शिकप जाल्लें. इन्फंट जिजस हायर प्रायमरी स्कूल म्हणून मेरील आसा. अजुनूय थंय हांव त्याच वाटेन येता आसतना खुशी जाता पळयता आसतना ते म्हजे इस्कॉल ते म्हजे टिचरांचें मार्गदर्शन इत्यादी. ताच्या उपरांत 4थी आनी 5वी नारावी ऑर्फनेजांत आसलो. मागीर ते म्हाका त्रास भोगले म्हणून हांवें एक लेटर बरयलें कोणाक हांव घेवन हांगा कशें पावताना घरच्यांक बेजारी म्हणून दिसली म्हाका पाटी हाडलें. आनी पाटी हाडटाना आवय आमची परगांवाक कामा खातीर घरच्या त्या वाट नासतना वसाचें पडलें. तशें हांवें 5वी आनी 6वी आनी 7वी क्लास परत त्याच इन्फंट जिजस हायर प्रायमरी स्कुलांत कंटिन्यू केलें. थंयसर आमकां एक यशोदा टिचर म्हणून आसली आनी उरली टिचर आसली. ती टिचर ब्राह्मणांची आनी तिणें तिका हार्मोनियम संगीत नाटक हें पुरा कळीत आसलें. तिणें म्हाका चड मोगान कांय इम्पॉर्टन्स दिवचें तुमच्या लायफान ती इन्स्पिरेशन ती एकली अशें मस्त जाण आसात. तिणें आमकां आकाशवाणीक आपोवन व्हरचें नाटक संगितांत पुरा ट्रेनींग दिवचें अशें त्या वेळार तावनूच म्हाका संगिताचें कलेचें हें टच मेळोवंक स्टार्ट जालें. एक दीस ती इतली हुशार ना की तिची बुद्धी बऱ्यांत तिका जेवंक जायना ताप तुवें जे विजय मॅक्सिम म्हणटाना तो एक तोलो एक टिचरांक भुरग्यां वयर आसचो मोग पडयताना ते विसरनातले त्या कालार जाल्लें एक ल्हानशें. अशें हायस्कूल म्हजें MGC हायस्कूल म्हणून हांगाच लागींच आसा थंय परतून सिस्टरांचें तांचें मार्गदर्शन थंय स्पिरिच्युअल इल्लेशें चड आमकां सांगात शिकपा सांगात अवकाश आसले. थंय चॅपल आसलें ते थोड्या मिसां अशें म्हणून आनी म्हाका 9वी 10वे क्लासीन आसतना चिंता कॅम्पाक स्पिरिच्युअल कॅम्पाक देवापणाच्या कॅम्पाक बचपे क्रिश्चन ब्रदर्स थंय म्हाका धाडले. म्हणजे सांगात आसले पाद्री जाले म्हळ्यार ते ब्रदर्स जावन पूण हांगाचेत ते लागशिल्ले नावार्दीक जाल्यात. पूण हांव आनी एका वाटेन आमच्या हायस्कुलांत आसतना NCCंत आसलो. NCCंत हांव एक्टीव बापूय सैन्यांत आसलो जाल्ल्यान मिलिटरीक वसाचें म्हणून आशा. मिलिटरी कशें म्हणकर मिलिटरीक वचप तुमच्या रक्तांत जाल्लें आमी चिंता आनी थंयसर गेल्ल्या जाल्यार हांव बलचाट फुड्डू समाना थंय अर्दें पुलय म्हणटा खंय पुलोवचें म्हाका अर्दें पुलोवन तूं गोत्तू ना म्हणटाना थंय डिस्क्वॉलिफाय जालें. उपरांत उपाय नासतना ते 10th कंप्लीट जालें. उपाय नासतना कामाक लागाचें पडलें. रायरत चेरांचें नेटिंग करचें काम इगर्जीच्या लागीं त्या बिल्डिंगां तें पोरणें जालां तें बिल्डींग तातूंत आसलें. थंय वचोंक स्टार्ट केलें. मदें मदें केटरिंगाच्या कामाक वचोंक स्टार्ट केलें. उपरांत उरिल्लीं मेळिल्लीं कामां करचीं आनी घरा
ॲक्टिव्ह तरान म्हाका जावचीं कामां आनी म्हालगड्यांनी म्हज्या व्हड आसल्यान कितें मार्गदर्शन दिलें त्या प्रकार करनासलो तशें इवनिंग कॉलेजीक एलोशियस जॉयन जालो ओके काणेरले ये बरं साधारण गेले बरं इव्हनिंग तेचे बरं आमच्या बरोबर लॅस्टली म्हणलं लॅस्टली इव्हनिंग केलं आम्ही साडा होतं मस्त मस्त आज एका लेवलाक पावल्यात पळय इव्हनिंग कॉलेज या डिग्री खालाय करन या लेवलाक पावले म्हणल्यार तुम्ही दुसरे म्हाका हांवें आयकोवचें व्हेरी गुड तशें कॉलेजीन आसतना PUCंत फर्स्ट क्लास मार्क काडले इतले कश्ट आसल्यार पूण सेकंड PUC जाताना इल्लेशें डावन दिसलें कित्याक? मार्क ताका म्हळ्यार ते कश्टांचे उरलें हांवें घराई म्हाका या म्हज्या हाका इनकमाक सुदारना पूण फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री जाताना डिमिनिशींग येत कारण म्हजो एकटा कॉलेजींत क्लासमेट सेकंड कॉलेजमेट सेकंड इयरान आसतना रंगनाथ ताचे कडेन एक सायकल रंगनाथ म्हणून ताचें नांव तो आमच्या अभिव्यक्ता म्हणलो एक नाटकाचो संस्थो आसलो व्हडलो संस्थो भारी नावाडी त्या काळाचो भांगाराचो काळ म्हूण येत आमच्या थिएटर म्हळ्यार रंगभुमींत भांगाराचो काळ तो म्हाका मेळलो थंय ताणें परिचय करून दिली आपण व्हरून गेलो आनी थंय म्हाका बरे बरे अवकाश प्रारंभारत मेळोंक सुरू जाले व्हडले इंटरनॅशनल लेवलाचे थोडे पूण नॅशनल लेवलाचे जायते साहिती कलाकार नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली आसा आमचे डिग्री उपरांत ते सर्तीक शिकायप तातूंत करियत थंय जावन ट्रेन जाल्ले जायते व्यक्ती आमकां थंय मेळ्ळे संगातपण मेळ्ळे म्हाका प्रारंभारच बरे बरे अवकाश मेळिल्ल्यान त्या दाडाच पत्रांनी म्हज्या विशयांत येवंक थोडें प्रारंभ जालें तशें बाय थंय म्हाका सांगाताच म्हजी हुशारकाय पळोवन आनी म्हजी डेडिकेशन पळोवन मेंबर केलो संस्थांत उपरांत म्हाका सर्तीक हुद्दो दिवंक सुरू करपाक लागले खजानदार जालो कार्यदर्शी जालो संघटन जालें आनी थंयसर शिबिरां आनी कॉन्फरन्सीस आनी ट्रेनींग तांचे थंय आमकां मेळोवंक स्टार्ट जालें म्हणटाना व्हडल्या नाटकांनी फामाद डायरेक्टरांनी थोडे फावटी फिल्म डायरेक्टर जावन आसच्यांनी आमकां ट्रेन करूंक स्टार्ट करताना आमच्या सगळ्या मंगळुरान मात्र न्ही बँगलोरान मात्र न्ही आख्ख्या कर्नाटकान दुसऱ्या हळ्ळ्यांनी आनी ग्रेस्त बऱ्या जाग्यांनी सगळ्यांनी आमकां ड्रामाचे परफॉर्मन्स करूंक अवकाश मेळ्ळो अशें जाताना म्हजें ट्रेनींग जालें त्या फिल्डांत मस्त ट्रेनींग जालें आनी त्या वेळार थंयसर थोडे आमचे कोंकणी समाजाचे कलाकार या कवी म्हणटा आमी तले पुराय येवन हे मॉडर्न थिएटर कशें आमच्या कोंकणीन कित्याक ना आमी तें कशें अडॉप्ट करया तशें म्हणून शिकच्या खातीर पळोवच्या खातीर नाटक पळोवच्या खातीर प्रिमियर शो थंयच जाताले तें व्हडलें वातावरण आसलें तें आनी भोवशा असलें वातावरण हांगा निर्माण करूंक एक इन्स्पिरेशन आनी कारण तेंत म्हण येत ओके व्हेरी गुड तितले कलाकार येवन ते रावताले आनी तितले प्रॅक्टिसां रिहर्सलां जाताली आनी असलें एखाद्या वेळार हांवें करचें जाल्यार करियत न्ही म्हण पूण पयशे नात जाल्यार आयडिया आसताले अशें थंय ट्रेनींग मेळिल्ल्यान म्हाका जायते कडेन ट्रेनींग दिवंक आपयलें जायत्या इस्कॉलांनी जायत्या संस्थांनी भुरग्यांचे व्हडांचे सेमिनरिस्टांक समेत कितले जाण पाद्रे आपो आतां म्हाका मेळटात मस्त कडेन गुरू म्हण मानता तुमकां तुवें आमकां शिकयलाय मॅक्सिमम अशें म्हणटात अजाप जाता पळयताना तशें म्हजे चटवटिके मुखारसून गेल्यो मुखारसून येताना एका हांतार हांवें चिंतलें जिवनाक कालें येता जिवनाचे खाल एंगी म्हणजे इसरच्या पयलें तुमी आतां लव्ह मॅरेज की तुमची अरेंज मॅरेज खाले म्हणटात हय कंडेज इतलो नाटकान एक्टींग कर इतलो नाटका डायरेक्शन कर थंय खंय सोडून पळोवंक मेळना ना हांवें पळयली जिवनांत म्हाका म्हळ्यार सैरीक ती जावन आयिल्ली म्हळ्यार म्हज्या कॉलेजींत म्हजो कॉलेज मेट जावन असो म्हज्या मिसेसाचो भाव तो एक दीस हांवें वावर करच्या जाग्याक येवन बसतो तेंपा उपरांत मेळ्ळा म्हाका खंय आसाय तूं अशें आसा जाल्यार म्हजी बहीण एकले काजाराक आसा अशें म्हणलो काजाराचें चिंतू ना हांवें कांय पण चिंतून प्राय कितली तुमची मोत बंद 31 प्राय म्हळ्यार आजकाल ते 24 hour खाजार जाल्यार मस्त मेळ्ळी म्हळ्यार म्हज्या मतींत एकत समाज सेवा ना जाल्यार मिलिटरी हें तरी गोवन गेला काजाराच्या विशयांत चिंतचें वस्तू फुडें नाकात म्हणलें तातूंत म्हजें जिवन मुंजरसून वरया समाजा खातीर अशेंत आशिया म्हणून ती आयका जाल्यार मांडोवन ना तिका गोत्त आसा आनी ती जाल्यार हे आयकून पळोवन कडी जावन वखपारली ओके
हां तशें जाल्ल्यान अजूनय कोणाक डावट येता की हें भोवशा हांचें लव मॅरेज आसतलें म्हणून. तितल्या मोगान म्हजे सांगाता धूव जावन दी म्हजी मिसस तांचें नांव सांगा सर तांचें. रिटा रॉड्रिगस म्हज्या मिससाचें नांव गांवांत ओमजूरची आनी ते इतले एक सांस्कृतीक तरान या आदले पुरा ग्रेस्त गाय आयकोंक पळोवंक पुरा मेळची येतली तोटां बाटां आनी तांची संस्कृती हें पुरा असो गांव तो. तशेंच धूव महिमा रॉड्रिगस आतां प्रस्तूत सान लुईस कॉलेजींत शिकोवन आसा दुसऱ्या सेकंड इयर डिग्रींत. सायन्स ताचें बारी फेवरेट सब्जेक्ट. हांगा माउंट कार्मेल स्कुलाक येता आसतनाय ताणें बरें स्कोर काडले PUCंत 10थांत PUCंत अशें पुरा. आतां हांवें बऱ्या तरान ताचें एक कालेंगी एम आसा मुखार सून देखून ताका आमी कांय वत्ता आयकना सगळो चडावत भुरग्यांक तुवें इंजिनियर जायचें तुवें डॉक्टर जायचें तुवें अशें जायचें म्हणचें आसा तें हर एक हांवें करचें पुरो ऑब्जर्व करता हर एक पूण तें ताचें म्हणल्यार शिकपाक येता कितें ताचें कालेंगी एम आसा तशें मंदरसून. आतां तुमी खंयचेंय करचें काम आसा हांव MC फिल्डा मागीर येता तुमचें तें डेकोरेशनांनी आसा डेकोरेशन तें एक मॅक्स क्रिएशन म्हणल्यार आज मॅक्सिमम खंयी बॅनर घाल्ले हांवें पळोवना खंयसर एक काले कार्ड दिल्ले हांवें पळोवना खंयचेंय पळोवना जाल्यार हाच्या फाटल्यान तुमच्या मिसेसान आनी धुवेन तुमच्या यशस्वी फाटल्यान काल्या तुमकां कुमक केल्या या हेल्प केला खंय नॉलेज तुमकां दिल्या. आतां हें काम जावंक 100% म्हणून आसल्यार हय तातूंत सादारण 50% तांचें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून येता तें तुमकां कशें म्हणून समजूंक भारी कश्ट म्हाका करेक्ट कित्याक म्हळ्यार तें कोणाक पळोवंक मेळना तांणी करचें काम तें खंय जळकोंक जळकाना वय कित्याक म्हळ्यार आमचें तितलें आमी काम काणेवचें म्हणून एकच आमचो एम गी तांचें कोणेंय कार्य करतल्यांचें तांच्या जिवनांत एक फावटी कार्य. आतां तुमी म्हळें कार्ड कार्ड म्हजें पयलें आसलें एक 6-7 वर्सां जालीं कार्डच ना बिलकुल. आतां रिसेंटली कोणें मस्त जाणांनी वत्ताय केल्ले एक ल्हान बोर्ड घालता हांव ते म्हाका वत्ताय केली सगळ्यांक अभिमानी तितले आहात आनी ते कोणें केल्लें म्हणून काम एटलिस्ट तुजें म्हाका बऱ्याक तुमी चिंतलें कित्याक वताय हांवें आनीक रितीर चिंतचें हांवें तेंकां मिस्टेक केला जाल्यार कोणें केल्लें म्हणून तांकां कळाचें न्ही ते मागीर म्हाका फोन करून सांगती जाल्यार नेक्स्ट टायम म्हाका करेक्शन करूंक जाता. करेक्ट वय त्या इराद्यान शिवाय प्रचाराच्या इराद्यान इतलें तुमकां लोकांक पसंद करचें जाल्यार लोकांक तुमकां आपयचें जाल्यार हाची फाटली खाणी कितें तुमची जिणी कितें कवलो सॅक्रिफायस तुमी दिला. म्हजें गोडोन आनी हें कर्मभुमी हांगा म्हणून कोणी फर्स्ट टायम विजीट करचो आसा पळय वाजा हप्ता ह्या मूल्यांत रावन तूं बिझनेस करता गे साहेब म्हणून खंय जाल्यार एक शॉप आसा जे थंय ग्लॅमर आसा जे आनी अट्रॅक्ट करूंक ते मेथड आसा जे कमिशन दिजे ताका हर एका दुसऱ्या कामाक जण नमी जे म्हळ्यार फिल्ड वर्क करूंक बिल्लां हाडूंक कन्विन्स करूंक अशें हांगा सक्कड हांव आनी म्हजे मिसस दोगांत ह्या संगतीक आमकां एक थोडे हेल्पर तितलेंच पूण थोडे फावटी अजाप केल्लें काम नितळ करतात न्ही सर तें अजाप तेंच म्हळें हांवें लोक अजाप बघता की येदे व्हडलें काम करूंक म्हाका कितले जण जाय पडटीत हॉलांत एक थोडे फावटी सिट्युएशन येता आतां चिंतया बेंदूरच्या हॉलांत संजेर म्हाका कार्य म्हूण चिंतया दनपारांचें कार्य जावन आमकां हॉल सोडून दिवचें कितल्या वेळार 3:30 to 4 7:30 जायचे जाल्यार सांजेर येवन जालें. त्या मोदें काराचें डेकोरेशन उरलें इगर्जेचें डेकोरेशन हॉलाचें डेकोरेशन इतल्या चॅरांची कावारां स्टेज जाल्यार एका ल्हानशा कॉर्नराक वचून पळयल्यार तें मॅक्स क्रिएशनाचें काम म्हणून लोक धरच्या बरी आमचें फिनिशींग आनी तितलें न म्हणल्यार आमचें तें देखून काम उणें काणवचें बरें प्लॅनिंग करचें करेक्ट प्लॅनिंग करचें आनी एग्जिक्यूट करचें. प्लॅनिंगां ती थोडे फावटी प्लॅन नंबर 1 फेलियर जाल्यार प्लॅन नंबर 2 कालें 3 कालें वट्टारे तांचें कार्य फेलियर करूंक ना. आनी आमचे कडेन येता नाय कोणी हांवें ती सारकें आसा न्ही जावन हें पिशें सवाल तुमी म्हाका सोदून कित्याक आयल्यात मंगळुरांत इतले डेकोरेटर आसात म्हाकाच सोदून कित्याक आयल्यात तुमी हें रॉंग न्ही एक्चुअली हांवें विचारचें एका रितीन अहंकार म्हणून म्हणयत कोण ना अहंकार म्हणूंक जायना आसूं की पुरो म्हाका गुतना अहंकार आसा की ना गुतना ते आमी तशें अहंकार म्हणून म्हाका हे तुमचे शो थोडे फावटी हांव वाचता थोडे फावटी म्हाका दूख येता बेजार जाता पुरो येता आनी तातूंत एकलो म्हाका बरोवंक पुरो येता वो लोकांक डावन टू अर्थ म्हणून दाखयचें म्हणून प्रयत्न करता आनी ओवर एक्ट म्हाका ओवर एक्टींग काल येदोळी गुत्ती ना तेंत हांवें म्हळें तशें आसो न्ही हांवें तशें विचारल्यार तो म्हजे कडेन कित्याक येता म्हळ्यार ताका हांवें करची रीत
हांव ताका म्हणटा आनी वडोल सांगल्या प्रमाणे जायते दुसरे आसात मस्त जाण डेकोरेटर आसात ना देव तांचे दीस पडतो सगळ्यांक वय दिता दिता जाल्यार हांवें तांकां म्हणचें तुमच्या जिवनांत एक कार्य समाज चिंता पल्या तें कार्य आल्बम या कितेंय तें आखेर म्हणसर वचचें तितल्या लोकांक पळोवचें वय देखून हांव करचें काम तुमकां सोमा पसंत जाता जाल्यार त्या मात्र म्हाका दिया आनी दिल्लें काम हांव खंडीत जावं तुमचें फेलियर जावंक हांव सोडिना नितळ नितळ खंडीत आनी हाका उदाहरण जावन एक हांवें बॉय एक मॅसेज बोशातले पट्टी तुमकां धाडिल्ली गे म्हणून खंयगी आसा ती मोबायलार खंयगी तें 3 कार्य तांची करार रोस काजार इतल्या जबाबदारीचे आनी ती एकदम ग्रेस्त कुटाम जावन हांव कोणा कडेन आज म्हणसर एक एडवान्स काडना एक नया पयसो एडवान्स ते सत गजाल म्हाका कळिता तुमी कोणाय म्हण काडला म्हण सांगला जाल्यार म्हाका सांगयेत नाही हांव सांगना कित्याक म्हणल्यार म्हाका हांव जाणा हांव नेणा म्हणूंक जायना वय आनी हांव हर एकाचे फोटो काडून दवरता हांवें कालें काम केलां ताचे फोटो काडून दवरतांत आनी थंय मिस्टेक जाल्यार तांणी म्हाजे कडेन मिस्टेक आनी एक उतार सांगता हें कोणी म्हणनात भोशा उतार म्हजें काम करेक्ट जालां जाल्यार मात्र म्हाका पेमेंट करा बा हा इतल्या रिस्केचें न्ही खंडित बा वय वय ना सर काल आज एमसींत चिंता एक वर्स पयलें बुक करतना अर्धे अमावंट एडवान्स घाला म्हणटा काही म्हणे बाला कट करता म्हणून हां हां बट म्हाका गुत्तो ना हांवें काडवना देखून म्हाका गुत्तो ना तें थंय आतां आमचे व्हडले अमावंट न्ही तुमी एक कार्यानिर्वाहक व्हडले अमावंट न्ही डेकोरेशनाचे जेवणाचे थोले बरें करतना एडवान्स तुमी खाणाना म्हळ्यार ते एक मिराकल एक अजाप तें कित्याक तें थंय तुमकां एक कॉन्फिडन्स हांव जाय जाल्यार म्हज्या हातांतले जाल्यार घालून तें रिस्क काडूंक रेडी आसा पूण ताणें खंयचे कोणेय म्हणूंक नजो की ताणें ओवर चार्ज केले या ताणें दिल्ल्या पयशांक जाय जाल्लें करूं ना अशें म्हणलें बदलाम म्हज्या जिवनांत आजून म्हणसर येवंक हांवें अवकाश दिवं दुरसोण येवं नजो तितल्यांत म्हज्या जिवनाचो ध्येय तो खालय जाल्यार हांव म्हणटा थोडे फावटी म्हजें बिझनेस मायंडेड फिल्ड न्ही म्हजें ह्या फिल्डान बरोबर बरो बिझनेस मायंडेड येतात जावंक म्हजें सर्वीस मायंडेड देखून तुमकां खालें जाय तें हांव मॅक्सिमम प्रयत्न करता दिता चुकी जाल्ल्या जाल्यार म्हजे कडेन सांगा हांव आनी फावटी तितून काडटा पूण तुमी म्हणे इतलें आसल्यार ते कित्या खातीर तुजे कडेन येतात म्हणून म्हज्या विशयान तांकां म्हज्या कामा विशयान तांकां एकदम अभिमान देखून म्हाका एक अजाप जालें सुमार 15 वर्सां पयलें हांवें एका कुटुंबाचें कार्य केल्लें कुंभाराचें कार्य 15 सडत जाल्यांत आज तें म्हाका परतून कॉल येता म्हज्या चेडवाचो रोस आसा तुवें MC आनी उरलें केलें करीचे वेवस्था अशें म्हणून तुमकां म्हणटा ताणीच म्हळें तुमचें कशी वळोवंक म्हणटा ताणीच सांगलें तर तितल्या वर्सां उपरांत ताणीं तें 2 काडलां जाल्यार म्हजे कॉन्टेक्ट नंबर आनी तें परतून म्हाका कॉल करता जाल्यार तांकां तें सॅटिस्फाय जालां म्हणून करेक्ट असलेच कस्टमर मात्र म्हाका आसचे नवे कस्टमर थोडे फावटी येवंक ते कशें उणे म्हाका आयल्यार ते मागीर परतून ते तितले सेट जातात कित्याक म्हळ्यार तांकां जाय जाल्यार सकट तांकां मेळटा आनी हांवें तशें करून दिलां म्हणलें कालें सॅटिस्फॅक्शन म्हाका आसा चुकी जाल्ल्या वेळार तांणी म्हाका तितविल्यात खालतेपणी काण गेल्यात आनी हांवें इम्प्रुवमेंट करूनच गेलां एक फावटी हांव म्हज्या डेकोरेशनांत इल्ली क्रिएटिविटी म्हजे कडेन आसल्यान हांव तें करूनच गेलां सर आतां तुमी इतल्या फिल्डांत आसात इतल्या फिल्डांत कृशींत आसात डेकोरेशन आसात हे MC करीचे म्हणून कित्याक तुमकां भोगप आयलें हे फावना बिझनेस तुमकां ह्या मोसरां सांगचें न्ही एक कित्याक देंवल्यात की म्हणल्यार म्हजें सवाल कित्याक म्हळ्यार लोकां कळय आज हांवें पार्टी कडेन जायते फावटी सांगचें आसा तांणी एन्क्वायरी करता आसतना आडे तुमी MC हांवें ते करीचे गी अशें म्हणून हांवें डेकोरेशन आसता डेकोरेशन करता MC कोणाक दुसऱ्यांक सांगून वचो की ते म्हणटात MC तुवें तर करीचे म्हणून न्ही पयलें तुजे कडेन आयल्या आमी डेकोरेशना सांगता MC करीचे अशें म्हणून त्या दाडा हांवें म्हणचें थंय म्हाका मस्त वावर काम आनी परत आसता न्ही तें लास्ट मोमेंटाक म्हणून सगळीं तें कामां आसतात त्या दाडा तें कश्ट जाल्यार ना तूं आमचो तूं आमच्या घरच्या मनशा बरी कुटुंबाच्या बरी तुजेर म्हाका भरवोसो आसा थंय कालें जाल्यार कितें जाल्यार आमी सुदारसून व्हरता तूं कर म्हणून असलो प्रोत्साहन दिताना हांवें कालें म्हणून म्हणचें कित्याक की तांकां इतले MC आसल्यार खोल्यागीर जरासो बरवसो म्हज्या वयर ती जावंक पुरो म्हजी सादी रीत या सादें उलोवणें जावं की पुरो नॅचरल स्टायल म्हणटा
हांव त्या नाटकाच्या फिल्डांत हांव आयिल्ल्यान हांगा तुमच्या नाटक कांय चलना एमसीन तुम्ही नाटक करना करना नॅचरल रितीर येता नॅचरल रितीर येता तितल्यान प्रिपरेशनूय करता हांव प्रिपरेशन करनासतना वय आनी उरले थोडे फावटी कालें करतात म्हळ्यार तांचें तें टॅलंट नातल्या वेळार दुसऱ्या संगतीक चड गमान दितात जावंक पुरो ड्रेसिंगाक जावंक पुरो ग्लॅमराक जावंक पुरो थंय डान्साक गेल्ल्या कुडले म्हजे एमसी बरें लोक चिंता जावंक पुरो म्हज्याच स्टायलीन गेल्ल्यान तें जालें पूण कितलेशा जाणांक दुबळ्या कुटुंबांतलीं या कृशी कुटुंबांतलीं थंय हाका येतात तांचें कार्य एका एमसी कडेन दितात तांकां न्हीद जावन इतले लजिस्ट आनी ती तांकां जायना गी जायनातलेंय थोडे फावटी तांचे तावन तुमी म्हजें एमसी बरें जायचें जाल्यार तुवें अशें करिचें पडटा म्हणून तांचे कडल्यान करयतना तांकां उपदेश जाल्ले आसात देखून ते लोक खंय आज बुद्दू न्ही सगळ्यांक ते पळयतात आज मिडियाय आसा ताचेरूय पळयतात जड्ज करतात तशें म्हाका पसंद जावचे पसंद केल्ले कोण मनीस आसात ते म्हजे कडल्यान एमसी करयतात कितल्या वर्सां जावन एमसी करता सर 1999 हांव कारण म्हळ्यार कुटुंबांत एकल्या एक फावटी 1000 आसले म्हज्या मिसेसाच्या कुटुंबांत तांणी 1000चे एमसी करिचे म्हणून ते थोड्यांक 1000 फस्टाच्यान थोड्यांक 1000 करिचे म्हणून हांवें म्हळें हांव एमसी करना जाय जाल्यार दुसऱ्या रितीन तुमकां सहकार दिता ना कशें जाल्यार म्हणणे आमकां तूं जायचें म्हळ्यार जायचें अशें थंय तावन तें स्टार्ट आतां तुमकां एक गजाल सांगता म्हाका हुशार नासल्या वेळार म्हज्या घरा रांदोई पेरां आनी काले तुमची फ्रुट्स आनी पुरो तुमी हाडून म्हज्या घरान दिवन दिया तुमी एकल्यान मात्र न्ही बंद जालो मच्छा आसा 2 रुपयान पोपाय आयले फुल्ल हाडून दिलात म्हाका लागला की 1.5 म्हयनो सिरिलाम आसा आमचो खंयचो पच्चनाडीचो ताजो पूत जिवन एमसी तोय अयल्या व्यक्तींनी तुमकां ते बरें मौन कशें येता सर ते आतां म्हाका हुशार ना म्हणून कळल्यार ओके थोडे सोंतच पावतले कोणा हाची मार आनी ना म्हणून पूण तुमच्या जाल्या मनशांनी कितल्या खालतिकायच्या मनशांनी येवन ते दिजे तांकां ताणेंय बरें जायचें म्हजे बरी जायचें म्हणून ते कसले मौन सर ते कृषी म्हजो एका टायमार एक वृत्ती जावन आसली म्हणजे जिवनाक आधार एवढोच हांवें म्हळें तें सिट्युएशन तशें आयिल्लें त्या वेळार हांवें कृषी केल्ली आसा कळे केल्यात पानां केल्यात सुमार 20-25 नमुन्याची रांदय केल्या पुरा सावयवा म्हणटा आमी ऑर्गॅनिक बिलकुल वखदां ताका उपयोग सोंक नात पूण सुरू म्हाका गोत्तून नातल्या वेळार कोणें तें तशें जाताना इल्लें वापरलें आसा भोव आदी थोडेच तें मागीर म्हाका अवेरनेस येता आसतना म्हाका कळटा आसतना थोड्याशा एक 20% वापरल्यार 80% उपरांत आतां कंप्लीट खंयचेंय घालनासतना चॅलेंज म्हजें तें लायिल्ल्यान जायना जाल्यार जायना नाका वडना पूण परिस्थिती मागीर इम्प्रूव जाताना तें कालें जाल्लें आसा पळय तें हांवें मुनाफ्या खातीर करचें न्हय तें मस्तू एक नमुन्याचें जाता जाल्यार तें हांवें अंगडी व्हरून दिल्लें कोणाक इकल्लें आसा पूण सडीत म्हणटो कुटुंबाच्यांक या तुवें कोणायकी थोडे फावटी म्हज्या वळखीच्यांक शेजाऱ्यांक आतां काल एक व्हडलो गडाय आसलो एक 15 जाणांक तो रांदेचो गडाय वांटलो म्हाका अंगडी व्हरून दिल्लो जाल्यार बरो एक आयवास मेळटो आसलो हातूंत एक संबंध मोग उब जाता देखूनच हांवें आज विचारलें कित्याक म्हळ्यार एका मनशान अन्य मनशाच्या उदरगते खातीर चिंतचें आसा सर आज आमच्या समाजांत भारी उणें म्हळ्यार एकलो कालें बरें करता म्हळ्यार ताजी कुर्लेच्या जातीचे आमी ओण सगळे घालून पळोवचे सक्कडी हांव कांय बगेवंत न्ही हांवूय बगेवंत न्ही हांवें कुर्ले जागे थंय कामां करूं वचो ना जाल्यार मोसोर म्हणलो काळजांत सगळ्यां कडेन आसा उजेडे आसा हांव हेरां कडेन थोडे फावटी केला कोण ना गुत्तो नासन केला पूण असलें मौन येयचें जाल्यार तुमकां एक वर्थ देवान तें देणें दिलां तांकां आज तुमकां तें उपकार भोवचें काम म्हजें जायते आले पाले भाजयो उपयोगाक जातात आनी तातूंत तावन इतलें आमच्या जिवाक बरेंपण जाता म्हणून ATV म्हणून एका माध्यम एका ग्रुपान तावन म्हाका कळोन आयिल्लें आज म्हणसर हांवें जावन एका ग्रुपाक मेंबर जाता म्हणून सांगलें ना एक 7-8-10 ग्रुपांनी म्हजें नांव तांणी ऍड केलां आनी हांव तें म्हाका केदाळा पुरसोत मेळटा त्या दाडा मात्र थंय कालेंय म्हाका एक बगुल्लें अर्थां शिवाय हांव खंयच्या ग्रुपान ती बरेपणाले घालता तुमी वय तितल्यान सगळ्यांक उपकार जावचे या एक मोत हाळू करचें खुशालायेचें तशें घालता शिवाय म्हजें म्हणून दाखोवच्या खातीर घालचें जाल्यार पुणें
अशें म्हाका ग्रुपांनी ऍड केल्लो शिवाय खंयच्या ग्रुपाक हांव सेरवाल्लो म्हणून ना. तशें पूण तो पालो कालें तुमी म्हणलो जाल्यार पाल्यांची पुरा वळख म्हाका ते ग्रुपांत हांव ATV ऑल टायम व्हेजिटेबल्स म्हणलो एक ग्रूप आसा तातूंत म्हाका माहिती मेळिल्ल्यान हांवें तुमकां खंयच्या पाल्यात सुमार नमुन्याचे हांगा रांदचे पाले आसात. जाल्यार तुमचे ATM ना एनी टाइम ATM हांव यूज करना एक्चुअली. वय 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 पाय ओडले वय समा एक्चुअली हांव ATM उपयोग करना. आनी एक कितें म्हळ्यार तुमी यशस्वी म्हणून बोगला म्हणून तुमकां बघता जाल्यार म्हजें चिंताप हें हक्कड फिल्डान म्हाका कितें यशस्वी जावंक कारण जालें म्हणून चिंता आसतना म्हणचें जाल्यार जिवनांत सिंप्लिसिटी टी मुख्य म्हणचें हांवें टी प्रमाणाची टी म्हणून हंबलनेस वय तें एक सिंप्लिसिटी मागीर क्रिएटिविटी मागीर काला म्हणटा आमी कालतेपण म्हणटा कितें म्हण येत वय तें तशें मागीर इल्ली क्रिएटिविटी ऍड जाताना मागीर कोणाचे किटी येता आसतना मस्त किटी आसतात जिवन बरी एक लागी आसतात ते किटी येता आसतना आमी तें मॅनेज करून वरची कॅपॅसिटी थोडे कॅपॅसिटी म्हणटात कॅपॅसिटी आनी एबिलिटी डेव्हलप केल्यार म्हज्या लेकार डेव्हलप केल्यार आमी मुखार वचूंक साथ जाता. आनी त्या इड्यांत म्हणजे सगळ्या जागे मुख्य म्हळ्यार ह्युमॅनिटी. आज आमी एका मनशान बरें केल्लें आमी हेरांकी सांगचें कित्याक म्हळ्यार तुमच्या तसल्यांचे इन्स्पिरेशन ते लोकांक पावता खंडी जावन तातूंत सांगिल्लें आमकां हांवें पोरू लॅस्ली सराक पुगारतानी दोगां जाणांनी सांगलें तूं एक MC जावन आनी एक MC कित्याक पुगारताय आनी पुगार नासतना काय करचें ताणें काल वायट केलां बिरबल तुमी काल वायट केलां करूं ना. आतां ताजें मोदें येता तुमकां जागो कितलो करा काले असतात तुमी नाटकाचे स्टायलर असतात ना आमच्या कुटुंबाक एक एकरो जागो ओके जायत की ओके आमचे एक जागो वांट जाल्ली रीत आवड सगळ्यांक विस्मीत पोवच्यात आसली आमचे कडेन बिलकुल कच्चाट जावना जाग्या खातीर. व्हेरी गुड वय वय कितल्यागी क्रिस्तांवांच्या कुटुंबांनी समाधानाच पाड जालां जाल्यार त्या आस्ती खातीर मोसरान हांव म्हज्या मिसेसाच्या कुटुंबांत हांव न्ही कांय अपेक्षिल्लो न्ही जाय तितलो जागो आहा ती वय 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 पूण हे 18 वर्सांचे आसतानांत तें तांच्या हाच्या प्रमाणे तांच्या भावांक ते वांटे जाल्ल्यान सैरीक जातानांत एक दीस हांव म्हणटा म्हाका आडे म्हज्या नांवार जावन दी दुवांच्या नांवार जावन दी काही ना अशें म्हळ्यार हांव काही नासतना सामुहीक काजार जावंक बैसरलो वय वय म्हळ्यार हांगा गोठो आसलें ल्हानशें एकल्याक म्हाका घर जाय म्हणटाना ते भाड्याक हांवें करियत गे म्हणटाना म्हजे कडेन पयशे ना ते भाड्याचें घर करचें जालें ते रुपीत करचें जालें म्हजे कडेन पयशे देखून ताका कुटुंबाच्या कबलातेन तें ताच्याच कर्सार ताणें तें ल्हानशें घर 3 कुडांचें म्हळ्यार एक कूड एक बेडरूम एक हॉल एक किचन ताणें कन्वर्ट करचें ताच्या पयशांनी आनी ते ताच्या भाड्यान ताणें वजाय करचें अशें एक तोलो व्यक्ती मेळिल्ल्यान ते म्हजो गोठो आसलें मागीर ल्हानशें घर जालें आनी ते आवयच्या नांवार जालें ते थोडे वांटे जावं ना मागीर एक आमचे कुटुंबांत व्हडल्या भावांनी एक हें पयलें मिटिंगा बरी पयलें आनी एक बहीण हुशारनांतलें आसा आमची एक बहीण हुशार नासतना बँगलोर आसा अजून एका संस्थांत आसा ताका करता त्या बहिणीची आनी आवयची जबाबदारी कशें करची मुंदरून कशें करची अशें म्हणून हांव निमाणो जाल्यार तुमी काल सांगल्यार हांव सई तांणी म्हळें आवयक आनी मुखार निमाणे पर्यंत पळोवची जबाबदारी तुजी बहिणीची जबाबदारी तांणी काणयली आनी उपरांत तशेंच मुंदरून व्हेलें थोड्या तेंपान मागीर बऱ्या नासली ती सरली उपरांत तिच्या पिडे निमटी उपरांत सुमार वर्सां उपरांत वांटे जालें हांगा वय काजार जावच्या वेळार तशेंच हांवें तें घर कालें केलें ल्हान आसलें काजार जावच्या वेळार ताच्या पयले मजगात म्हजे पुरो पेपरांनी पुरो येवन पळोवन आनी पुरा आयिल्लें माध्यमांनी पळोवन एकलो मनीस ताचें बिझनस लॉसाचेर आसलें मस्त फर्म आसलें तातूंत फायनान्स आसलें वेजिटेरियन हॉटेल आसलें आनी झेरॉक्स टायपिंग फायनान्स पुलांचें तांकां मॅनेज करूंक जायनासतना लॉसाचेर वयता आसलें आनी तो मनीस परगांवांत आसलो ओनर तसो परगांवांत आसलो ताका फोना करता म्हयन्याक त्या कालार 25,000-30,000 रुपया खर्च जातालो हर एकाके फोना करचें ते दळा त्या वेळाचेर ते दळा ताणें लान्सी पिंटो नायक म्हणून एक तो आतां देवादीन जाला ताणें त्या मनशाक म्हजे पेपरांनी पुरो आयिल्लें पळोवन एक शिस्तेचो मनीस आसा म्हणून ताचें मॅनेज करी जें म्हणून म्हाका आपण व्हेलें आपण व्हरता आसतना ताचें हांवें कंडिशन घालें म्हणजे इतले पुरो दुसरे फील्ड आसात ताका म्हाका अवकाश उणो जावंक नजो तें होंदोवन येचें जाल्यार तशें ताणें म्हाका सांबाळ वेहिकलाची वेवस्था रावंक वेवस्था हर एकाची वेवस्था कर न्हू एक सांबाळ म्हाका फिक्स केलो ताका थंय 25-30,000 खर्च जातात जाल्यार तेशें केल्ल्यान
ताका एक 20,000 सेव्ह जावंक सुरू जालो तो लाभ उरता न्ही एका वाटेन तांकां 20,000 तसो सेव्ह जालो जाल्यार 10,000 मेळ्ळे. वय ओट्टू करताना नाही 5,000 आसलो त्या वेळा सांबाळ म्हाका आनी सवलती आनी बरो लॅक करताना काही तितलो जायत कोण ना म्हणून म्हजें न्ही सर हांवें सांगच्या म्हाका घाल न्हू पयशे दिवंक ते. वय वय त्या झाडा तांच्या काही संस्थान लॉस जातालें तो व्हडलो लाभ न्ही जाल्यार लॉस पुरो रावयले अशें जाल्ल्यान ती म्हाका बऱ्या रितीन प्रोत्साह दिवंक सुरू करपाक लागली सगळ्यांनी म्हाका म्हज्या एक्टिविटी सारकी तशें हांव जड्ज जावन येचें ड्रामा डायरेक्ट करूंक येचें शिकता ट्रेनींग दिवंक येचें नाटकाचें अशें नाटकाचें क्षेत्र म्हणजे सादारण हांवें 15 वर्सां न्ही सर ताका मध्ये येता तुमी कन्नड नाटकाक आनी तातूंत पुरा एक्ट करूंक आनी पुरा अर्दे जिवानंत सरला म्हणून वय हांवें तुमचे कडेन माध्यम आसतलें माध्यमार आयिल्ले हांवेंय वाचले म्हाका इल्ली थंय साधन केल्ल्या व्यक्तींच्या विशयान इल्लें हांवें स्टडी करचें इल्लें म्हजें काम तें तातूंत हांवें आयकलां सर तें. वय 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 आतां कन्नडा आतां त्या झाडा हांवें सांगलें थंयसर पळोवंक कोंकणी क्षेत्राचे जायते व्हडले व्हडले व्यक्ती शिकोवंक एडॉप्ट करूंक येताले म्हणून ते आयिल्ल्या वेळार माध्यमांनी म्हजें नांव येताना वो कोण एकलो क्रिस्तांवाचो मॅक्सिम रॉड्रिगस म्हणलो एकलो मात्र कन्नडा फिल्डांत पळोवंक मेळटा वो कोण म्हणून तुमकां साहित्यांच्या हातूंत गेल्यार सट्ट नांवां तुमकां आयकोंक मेळना NSDंत आमकां वॉल्टर डिसोजा म्हणून एकलो बँगलोरचो मेळटा साहित्य क्षेत्रांत ना डिसोजा म्हणून एकलो मेळटा आतां ह्या दिसांनी सवार काळात हांव न्हू क्रिस्टोफर म्हणून तुमकां आतां प्रस्तुत एलोशियस कॉलेजीन ताणें एक मॉडर्न मस्तू थिएटरान मस्तू काम केलें म्हणून येता आनी त्या टायमार कोंकणी नाटक कन्नडा क्षेत्रांत क्रिस्तांवाचो एकलो वतो आनी बरे अवकाश पत्रांनी येता आसतना तशें म्हाका कोंकणीच्या क्षेत्राक कोंकणीच्यांनी म्हाका आपोवन हाडलो कोंकणींतय तुवें कालें म्हण इल्लेशें तें मॉडर्निटी कालें आसा तें हाडीचें म्हण त्याच पंगडार मांडसोपणाचें तेंय तलें एक कोंकणींत आमी हाडीचेत कित्याक म्हळ्यार हे कॉमेडी म्हळ्यार कॉमेडी नाटक म्हळ्यार बारीक काली तितल्याक सीमीत जावन आसलें आनी मॉडर्न टॅक्नीक ते इत्यादी ट्रेनींग जाल्लें कोणी नातरलें आनी हांवें कालें शिकल्लें आसा पळय तें हांवें ट्रेनींग दिवन दुसऱ्यांक दिलां मस्त कडेन येताना म्हाका सादारण तेंप म्हणा सर म्हाका तातूंत सेवा दिवंक या काम करूंक अवकाश मेळ्ळो म्हाका सकट उठ आसना अवकाश कितल्या नाटकांनी अभिनय केला तो अवकाश तुमी दिलो जाल्यार इल्लेशें हांवें म्हळ्यार वेळ पाड जावन वचो म्हणल्यार इराद्यान हांवें इल्लेशें बरोवन दवरलें हांवें तुमचे कडेन चड वेळ काडना नासतना तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षीत आमचो शो एकच घंटो सर वय सोमा कन्नडी तुळू नाटक क्षेत्रांत अभिनय केलेलें नाटक चोमनादुडी शिवराम कारांताचो ड्रामा तो सो प्रदर्शना 1986 ते प्रारंभ त्या टायमार बेली मत्तू हॉला 10 प्रदर्शना उಳ್ಳवರ नेराळू टाउन हॉलांत साक्षात्कार मंगळूर टाउन हॉलांत आनी अनेक कडेन कुरुडू कुबेरा पळय नांवां आयकाय ड्रामाची नाटकाची खंयी हातूंत तुमकां ते फालतू आयकोंक मेळना नांव आयकतानंत त्या नमण्याचे त्या लेवलाचे तुमकां हांगा आयकोंक मेळटा ಈ ಮುಖದವರು ರಥಮುಸಲ ರಣಹದ್ದುಗಳು म्हणलो एक राजकीय नाटक तो 27 प्रदर्शना मंगळूर सगळ्या कर्नाटकांत हिट तो तितलो त्या वेळार ते म्हळ्यार क्वालिटी 100-200 ताका त्या क्वालिटीचे न्हय ते म्हळ्यार तेले तो ऑडियन्स ताका मेळाचे तशें ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಕತೆ ಮಾಧವಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಂಕೇಶಸವು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮಾರನಾಯಕನ ದೃಷ್ಟಾಂತ म्हणून ಮುಖಾಮುಖಿ 1 ಗಂಟಿನ ಕತೆ ಚೋಮೆ ತುಳುವಂತು ಬೇಲಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ತುಳುವಂತು ಏ ಪುರ ಕನ್ನಡ ತಾवन तर्जुमे जाल्ले नाटक मारीचना संतानलो तुडू हे सिरियस नाटक कोर्ट मार्शल हो एक आमच्या मिलिटरीक संबंध जाल्लो नाटक ताची सादारण 30 वयर आजुनूय चलोवन आसा ताचो डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर आनी हांव एकलो मात तांचो क्रिस्तांवाचो एक्टर ताचे शो बॉम्बे मंगळूर मागीर मात्र म्हणजे वेळ म्हाका पावनासतना हांवें ते रवयचे पडले उरले ताचे पयले म्हजो तो रोल दुसरे करताले म्हणून हांवें आयल्या उपरांत आनी बरो जालो म्हणून मागीर हांवें केलें तें ज्योतिर्गमया अशें आसलें परत हें नाटक जाल्यार कोंकणी क्षेत्रांत सुमार 11 नाटक 60 प्रदर्शनां करूंक म्हाका अवकाश मेळिल्लो पयलो नाटक तूं पिसो म्हणलो एमिनजरेत तो तातूंत चड विशेष गुंडाय ना जाल्यार लोकांक पावोवंक साद जालें घुमट घुंवलें म्हणलें सावळेंतली रावळ्याना लान्सी पिंटो नायक हांणी बरयल्लें नाटक मम्मा रिटायर जाता मस्तू फेमस नाटक फाटीं पळय नाका पंजीकूर पंचायत पर्जा पनवतीची अवनती मिकमॅक्साचें हें नाटक ताचे उपरांत मरणाचो खेळ दारा बेंद्रेचो दया विक्टर लोबो हांणी तर्जुमो केल्लो हांवें डायरेक्शन केल्लो मंगडा सोपाई विशेंतीचे भाव लागते लॅकस मंगडा सोपाई विशेंतीचे भाव चाप्र देखोस्ताचें नाटक लागते लॅकस अँटनी चेकॉफाचो नाटक तो कन्नडीन सुरेंद्रनाथ म्हणून NSDच्यान केल्लो हांवें मागीर तो कोंकणींत केल्लो जेजू नजरेन आतां तुमी व्हडले नाटक कुर्शेकर उक्त्या मैदानार इतल्या लोकांचे ते म्हणटात तसलो एक नाटक हांवें बचपेंत केल्लो वय आनी
तई मुझे कंडिशन मध्ये इतले नाटक करताना तांतू प्रॉम्प्टिंग ना या बिलकुल प्रॉम्प्टिंग Prompting येतं ना? प्रॉम्प्टिंग येतं ना जायला त्याने शिकायचं येतं तो शिकत येत आणि अशें करूंक तांकां प्रॉम्प्ट करनासतना नाटक करूंक जायना म्हणून तो येदो व्हडलो नाटक अर्द्यार सोडून हांव आयिल्लो ही सर देखूनच घेता त्या नावायला स्ट्रिक्ट डायरेक्टर स्ट्रिक्ट म्हणून म्हणतात सतगी सत्य खंडीत जावन आनी तें जायनासतना हांव फाटीं आयिल्ला नाटक रावोवन फाटीं आयलां मागीर तांचे त्या दाडा सहायक विगार जावन आसले पाद्र्या पत्तू ब्रदर रॉनी तांणी आपूण करता म्हणून तो रोल काडून मेन रोल जेजूचो रोल ओके आनी एक सीन रुखाच्या वयर जाल्यार आनी एक सीन बिल्डिंगाच्या वयर आनी एक तुमकां स्टेजीच्या वयर पिल्लर्स असतात ताच्या वयर स्टेज करून आनी एक स्टेज त्या घरायांनी ते विक्षण करचें आनी अशें जेजूचे जिवनपणाचें आनी एक स्टेज अशें खंयच्याकी जाल्यार बिलकुल प्रॉम्प्टिंग ना समथींग ना वय 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 बा तुम्ही सांगता ना आंग शिरसिता करूंक अळे उलयतले कोणी उलयत बट करूंक थांक आसा जेन्ना वय 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 अशें हें जायते सामाजीक नाटक आमच्या कोंकणी क्षेत्रांत जाल्यार कन्नडांत निर्देशन केल्लें भुरग्यांचें नाटक सिंगा सिंगी संसार 30 प्रदर्शनां अपकार्य कथे झूम झूम आने ಪಂಜರಶಾಲೆ ಸೂರ್ಯಬಂಧ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಒಡ್ಲಾಂಚೆ ನಾಟಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಕನ್ನಡಾಂತಿ ಅಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ ಆತ ಕನ್ನಡಾಂತಿ ಹೂ ಹುಡುಗಿ ಸಾಯೋ ಆಟ ಭಾರತಾಂಬೆ ಭಾರತಾಂಬೆ म्हणून नाटक अखिल भारत मट्टार इंटर पोर्ट कॉम्पिटिशन हांगा मँगलोर आमचो पोर्ट तशेंच मस्त पोर्ट आसात त्या स्टँडर्डाचे नॅशनल लेवलाचे डायरेक्टर या नॅशनल लेवलाचे जड्जस बसून मुंबईत अवॉर्ड मेळ्ळा मग तुमकां वय 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 मुंबईत त्या टिमाक प्रायज त्या हांगा तावन डायरेक्ट केल्ल्या त्या ड्रामाक थंयसर मेळ्ळा संकल्प सिद्धी फादर मुल्लर्साचे 125 इयर्स जाताना ताचे एक लेटरूच आसा एप्रिसिएशनाचे ताचे वर्ड्स पळयताना म्हाका तितले खोशी जाता की ते सकड स्टुडंट कोण ते डॉक्टर जावंक वयचे ते तितले इनवॉल्व जाल्ले उन्नती अवनती अशें म्हणून सबार पत्रीक माध्यमांत ती हांव म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या संदेशान आसा केल्ल्या कॅम्पांत ती जॉयन जावन ते शिकप येयल्ले थंय म्हळ्यार ट्रेनींग इल्लेशें मेळिल्लें दूरदर्शनांत दुसरे कडेन आनी आकाशवाणींत जायतीं कार्य अशें हे म्हजे सेवेचे तें एक जाल्यार हे बा हे सर हे वाचताना म्हाका हांग जुम्म जाता जुम्म कित्याक म्हळ्यार हे जल्माक हांवें आयकोना ती म्हळ्यार इतलें नाटक हे जुबी जुबी एक दोगा तिनांत हांवें एक्ट केलां सोडल्यार तुळून दुत्तू आमच्या कोण तो नवाडदी एक्टर तांचे वाटे केलां शिवाय दुसरें कांय गोत्तू ना हे तुमचं नाटकाचें नांव आयकतना म्हाका नाटक पळयल्लें बरें जालें आतां हो नाटक सोडया तें नाका आतां तुमच्या घरा भितर येत आसतना ते सावयव कृशी म्हणटा तुमी ऑर्गॅनिक कृशी ते आतां 12 कितलो सेन्स आसा तुमचो 12 सेन्स हांव चिंतलो पयलें कोडयाळेलो हांचे 10-15 एकर उणे आसा जे इतलो व्हडलो कृशीक म्हणून माध्यमांत येताले माध्यमांत व्हडल्या व्हडल्या पत्रांत येताले हांव अजाप पावतलो म्हळ्यार तुमकां भायर मेळ्ळ्यार घरा येनातलो पूण त्या 12 सेन्स जाग्यार त्या तोडांत ती वाल आसा त्या जडांत ती पोपळां जातात आनी अशी मस्त वेगळे नमुन्याचे रांदवे करतात न्ही सर ते कशें ते साध्य ते 12 सेन्स तुमच्या रोडा हेच्या वाटेन या ते कोणी काण व्हरनात की ना ना कोण पेटो सोडना की कित्याक म्हळ्यार हांव दिवचें चड जाल्ल्यान हर एकल्याक तांकां काणवरची परिस्थिती तर येना हांवें म्हज्या कुटुंबाच्यांकी सांगलां तुमकां केदाळा जाय काल्यां जाय कितलें जाय तांतलें काण व्हरा म्हणटा आसतना कोणाची अडकळ आसा वय म्हाका चोरीची म्हणून ना न्ही आनी आसलें हांव तो दिवन नासन जाल्ल्यान आतां आमी येताना काय जाल्लें एक दीस एकलो व्हडलो मनीस तो कस्टमर बरो वळखीचो तो म्हाका सांगनासतना हांगा आयला येवन जाला कुटान ताचें कितें पेपरार पळोवन आमी काय भायर आसा हांवें म्हळें तुका काल्यां जाय खंयचें जाय तें काण व्हरू म्हळें तितल्यान पूण त्या दीस सड्ड ताका मेळोंक नातिल्लें त्या दीस हांवें म्हणचें जाल्यार एक ल्हानशें तुमच्या मुखार एकल्या आयिल्ल्या मनशान हांगा अनुभव केल्लो ताचें म्हाका WhatsApp ಮೆಸೇಜ್ ಗಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆಯ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಕಾಣದಷ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಕಾಣದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ತಮ್ಮ ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಪರಿಮಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ
ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಹಸಿರು ಸಲಾಂ अशें म्हणून तो जाल्यार हांवें सांगिल्लें 100% सम हांवें पटी मारून कित्याक म्हळ्यार सर फ्रुट्स ते परत तुमी दिलां ते सोडा ते दिल्ल्या खातीर हांव ओडपण उलयना बट तो म्हाका ते पेट्याचे भारी बे तो सॉलिड आसा तो उलयताना आंगार बसता आमचोच तुगे इनिंग म्हणून आनी ताणें कितें ते सांगलां पळय ते 100 सत सर आतां 12 सेंस जाग्यार आतां तुमी इतलें कारबार केलां म्हणा पुरो टीव्हीन आनी पुरो हांवें चिंतचें मॅक्सिम सर म्हजो इश्ट जाल्लो एक आमचे बाग म्हणून पूण तसली कृशेंत तुमकां कितें बेनिफीट आसा तें म्हाका सांगा कोलो तुमकां संतोश समाधान आसा की या हेरांक दिल्ल्यान तुमी पून जोडटा ती काय म्हणजे तुमची चिंता म्हणजे तुमचे क्वेश्चन आनी आन्सर सांगात आतां आयल्या म्हणजे नाही नाही विचारचें कित्याक म्हळ्यार हांवें ताचो अनुभव केला म्हाका कळला संतोष भोगला वय तुमकां कशें भोगता ती आतां कृशी करीजे म्हूण कशें चिंता पायल्या एक वेळार तें अनिवार्यता आसली पूण जागो वांटे जाता आसतना हांवें म्हज्या मिसेसा कडेन सांगचें आसलें आमी आतां इतलें कल्टिवेशन केलां या घर इम्प्रूव केलां तें मागीर मागीर जावन गेलें वो एक म्हाका मेळिल्ल्या जाग्या पैकी वर्स्ट जागो म्हळ्यार 10 वंटे 9 वंटे केल्लो वर्स्ट जागो म्हण येत वर्स्ट वय वय मुरो तो कोंडून 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 आमींत कोंडून देखून तुमी इतले बगल्यात कोंडून मारोग करून ताचे उपरांत इम्प्रुवमेंट केल्लें ताच्या इड्यांत म्हाका 12 सेंस मेळ्ळो म्हणटाना उरलें कालें आसलें आमी सोडून सोडलें मागीर आमचें नैन तें पडेल वय वय खंडीत ते आमचें नैन तें ताच्या उपरांत कोवीड आयिल्लें पळय कोविडाच्या वेळार आमी घरा म्हणटाना वांटे जाल्लो जागो म्हज्या बहिणीचो हुशारनातले बहीण बँगलोर आसा म्हण सांगलें तो मुखारच आसा तांतू करच्याक पयलें कांय कोणाचो आक्षेप येत कोणा म्हणून भियान पयलें मारोग आसा आमच्या भितरलो येवचो तो रुंद दवरला ताच्या कुशीन एक तोड आसा जायत की हांवें काय गेलें सुरू त्या मार्गाचेर लावंक सुरू केलें जलाच्या भितर 12 सेंसा भितर सायडीन पुरो आसा न्ही म्हणजे घर आसा गोडोन आसा उरलें पुरो आसून खंय जागो मेळटा पळय ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे वडलो एक इतलोसो जागो सोडून आसतना तूं करताय म्हणून तें करून जालां आनीक वेळ आसा म्हणटाना त्या मार्गार करूंक सुरू केलें तोडान ती नाही मार्गार लावंक सुरू केलें आतां तोड आसा तो कसो उपयोग करचो म्हणून तोड उपयोग करूंक कोणाक जायना म्हणटाना ताच्या वयर माटव घालो हांगा मार्गार लावचें माटवाचेर तोडाचेर सोडचें ताका एक नांव दिलें तें बारी फेमस जालें मागीर तोडू क्रशी म्हणून तोडू क्रशी जागो नासतानाय तुवें कशें करयेत म्हणून थंय दाखोवन दिलें आनी किल्लेशें थंय रायलें सकयल म्हज्या बहिणीच्या जाग्यार रुता करूं एक JCB हाडयली इल्लो खर्च जालो म्हाका मस्त पूण तुमी सांगल्या प्रमाणे म्हाका त्या पयशांची आशा ना घालें जाल्यार परिसराक या सकडांक या वांटून खावंक अवकाश जावन दी म्हणल्यार राजा थोडे पटी इकल्लें आसा म्हणल्यार तो खर्च आसा न्ही थंय खर्च काडच्या खातीर थोडे सार्थीक जालें पूण एक दीस एकलो एडवर्ड रेबेल्लो म्हणून आकोड्याचो तुमकां वळख आसा कित्याक की पुरो गोत्ता म्हाका ओके हांगा आयलो कितें खबर मेळोन हांगा आयलो येवन एक अजापलो अशें म्हळ्यार तुका प्रशस्ती दिजे मॅक्सिम काय म्हणटात ह्या पत्राच्या मातयेंत कोणें म्हणी कृशी करूंक साध्य आसा गी त्या दळात सकड नमुन्याची कृशी हांगासर जावन जाल्या म्हाका तांणी शीत कळीत नासतना बँगलोरच्या टीव्हीक खबर दिली ते कॅमेरा काडून आयलेत येवन म्हजो इंटरव्यू तांतू आयिल्लें तो आयिल्लें असल्या पुरा पेपरां आनी माध्यमाचे हांगा आयिल्ले तांणी वायट इतलो प्रचार दिलो आनी कोविडाच्या वेळार दुसऱ्यांक पळोवंक काय नातले दुसरे विशय नातले पळय हे बरे बरे प्रचार जाले की वरच्या पर हें कळोवन आनी लाभ काले म्हणून तुमी म्हळें सगळ्यांनी माध्यमाच्यानी आयिल्ल्यान विचारले सवाल यंत जायत हांवें तें पळोवन नातलें म्हाका विचारले सवाल तेंत आनी तुका कितलो लाभ जाता म्हणून हांवें म्हळें एक म्हजे कुडीक एक्सरसाइज एक टाइमपास आनी एक तांतूं जाल्लें तें आमकां फ्रेश सीदा वचून काडचें रांदचें कोणाक मित्रांक दिलें कुटुंबाच्यांक दिलें तांतूं मेळचो संतोश अशें म्हणटा आसतना इनडायरेक्ट लाभ लॅग घालूंक जायनातलो तोलो म्हणून म्हजें जाप तांतूं म्हळ्यार तुमी ते 8 महिने कल्चराचेर नृत्य एडजस्ट करता तो प्रस्ताप आयिल्लो भोव आदीं तो हे फावटी मागीर आयलो तो म्हळ्यार हांवें खंय पुरो जागो आसा थंय कृशी करची आनी हेंत आमचें कलेचें जाल म्हणटा आमी हांगासर कितलेकी ड्रामा रिहर्सल जातात आनी पावसांत ते हांगा रिहर्सल करूंक जायनातल्या वेळार त्याच जाग्यार आमी रंदय करची देखून तांणी पेपरार घालता आसतना खबर मेळोन 8 तिंगळू कल्चर अದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ एग्रीकल्चर अशें म्हणून एक बरें टायटल दिलें आनी तें वयता करेक्ट आतां
ह्या शोच्या विशयांत ह्या तुमच्या विशयांत विचारूंक मस्त आसा म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमचे ते डेकोरेशनाचे जागो जावन दी हांगाचे पुराचे सिस्टम आनी तुमचे कुटाम मोगाळ कुटाम मस्त वर्सां हांव वळखूं सो देखून हांव तुमकां खेदाळे सांगता आज आतां तुमच्या तसल्याक म्हाकडे बोरेत्त म्हज्या एका फ्रेंडाच्या कुटुंबाचें फंक्शन तुमी केल्लें म्हज्याच नेबराच्या फाटल्यान म्हाका दिवना तें म्हाका दिनातलें बेजार ना तुमकां दिल्लें हांव तातूंत सर्व व्यक्तीनी पूण तें कार्य तुमी बरें केलां नितळ केलां मॅक्सिमातल्याक तुवें शोध आपणाडीचे म्हणून केदाळ ताणें सांगलें आसा पूण हांवें आपयले वेळार तुमी येवन हाडल्यात आज आयल्यात हे आमचे भाग तुमकां पळोवन आज कितलोगी तरणाटो लोक आज हें कार्य विक्षण करता तरणाटो लोक तुमच्या तरी इन्स्पिरेशन घेता तसल्या तरणाट्यांक आमच्या तल्यांक खाले संदेश दिवंक तुमी आशेतात ओके तुम्ही इतल्याच्या मध्ये एक म्हजो व्हडलो भाग आमकां चुकोवन गेला मेन हांवें केल्लें सोशल वर्क वय 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 करेक्ट करेक्ट वय 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 बाय 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 म्हळ्यार ते सोशल वर्क म्हणून सांगच्या खातीर म्हणून न्ही म्हजे ह्या एरियांत 5 सेन्साची गव्हर्मेंटाच्यान जागो मेळिल्ली 30 आनी 3 घरां आसात आनी हो जागो इतलो अनडेवलप्ड की थंय काही प्रगती नातल्ली म्हाका एकलो बरो चार्टर्ड अकावंटंट म्हजो बॉस जावन हांव अकावंटाचें काम करूंक मेळिल्लो ताच्या आदारान हांवें एका घरा ल्हानशें एक इस्कॉल स्टार्ट केल्लें ल्हानशें बड्याचें आनी ताचो आदार पुरो ते दिता हांगा पेपर येनातले त्या पेपराचो खर्च थोडे मॅगझिन्स ल्हानशें लायब्ररी केल्ली हांवें ते अशें पुरा थंय स्टार्ट करन मग दनपारांचें सकाळींचे भुरग्यांक अंगणवाडी इस्कॉल दनपारां कटिंग क्लास सांजेर एडल्ट्स एज्युकेशन सांजेर युथांक एक्टिविटीज अशें जावन ते मस्त वर्सां कंटिन्यू जावन मागीर तें लोकल डेव्हलपमेंट शिबिरां तें हें मस्त एका वाड्यात हांव एका पिरगजेत हांव थोडे फावटी करूंक जायनातले तेले वैयक्तीक तरान तें हांव मुनदरसिताना थोड्यांनी हेज्या पावुल्लें आसा ताच्या उपरांत तो जागो तांणी मस्त वर्सां जाल्या उपरांत करन जाता आसतना आमकां अनिवार्य तरान तांकां जागो जाय पडले आनी ते रावयचे पडले उपरांत म्हाका एका लोकल हिंदुवांच्या बायलांचे 3 सेन्स जागो दान दिलो तातूंत एक आमी इस्कॉल उबें केलें इस्कॉल उबें करून मुखार सुन येता आसतना गव्हर्मेंटान प्रोविजन कित्याक आनी जो म्हणटाना तांणी म्हळें भुरग्यांचे फुड्डी आसात पूण तुमी किचन आनी वॉशरूम ते एक टॉयलेट आनी एड करचे तेंय मागीर आमी केलें तेंय करून जाताना गव्हर्मेंटान सांबाळ तें इत्यादी मेळ्ळें तेंय इम्प्रुवमेंट जालें मस्त शिबिरां जालीं सकट जालें उपरांत गव्हर्मेंटान आज वेवस्थीत तरान बरें बिल्डींग करन म्हूण दर्शन वयते आसा कितलींशीं भुरगीं तातूंत शिकल्यांत शिकते आसात हे एका क्वेश्चन जाल्यार हांवें युवकांक ह्या कोणाय की म्हणजे सर एक ताच्या मदें येता सत्त म्हाका हो विशय गुर्तना म्हाका तुमी सांगताना कळलें आतां इतले आमी इश्ट जाल्यार इतले फावटी मेळ्ळ्यार तुमी दोन म्हजे ते उरले केल्ल्यान ना म्हाका एक गुर्तना कळीत नातलें सत्त हांव खंयी सुकेदार जाता हांवें हें तुमकां विचारनातल्यार आतां ताच्या मदें तांकां दिवच्या पयलीं आनी एक सवाल विचारता तुमी इतले शायन जाल्यात इतलें बरें केलां इतले जाणां कुमो केलें तुमकां विरोधी कोणी आसात की सर विरोधी म्हळ्यार हांवें वडोलत म्हळें किटी किटी म्हळें किटी कोणाक नातलो मनीस कोण ना खंडे जावन पूण ते किटी येता आसतना ते सांबाळून व्हरची ती एबिलिटी आनी ते आमी मेंटेन करनेल्यार स्टेबिलिटी जिवनान ताचे इतल्याक येतात हांवें म्हळें आतां लास्ट निमाणें हांवें म्हणचें तेंत तुमी न्हय बरी जाया म्हणून कोणाक म्हणचें न्हय बरी जाय बांयतल्या माणक्या बरें जावचें नाका ना तशें न्ही तें तो अर्थ एक वो अर्थ आनी एकच तुमी एक कोयते काडून दटणीचेर मार्गा लागीं काय दिसता की ना तुमकां एका रुखाक मार्गा लागीं दीक असो रूख जाल्यार दीक कळटा दिसता की ना करेक्ट खाल्याचेर एक उणतीर मार्गा लागीं कळटा न्ही तेन्ना तुजी ते कोयते काडून न्हयक मार्गा लागीं काल जाता काय दिसना कोयती मात बुळबुळ जाता न्ही काय दिसना तुमकां करेक्ट तुका थोंड हे कितले विरोध पण हालें केल्यार तूं न्हय बरी जा न्हय वळोन येता ताच्या दंड्यार आसच्या सगळ्याक ते आश्रय दिता मुखारसून खंयी वचून पयस सकयल पडटा आसतना कितली सभाई कितलो संतोष पावचे तें आसता वचून शिदा वचून व्हडल्या दर्याक सर वता तशें न्हय बरी जावन आसल्यार कले न्हंयत वळोन शिदा वचून दर्याक मेळटा आनी कोणें अडकळ केली जाल्यार ती वाट सोडून आनी एक कोणाक दुखय नासतना आनी एक वाट धरण्याचें हेच म्हज्या जिवनाचो गुट म्हण येत तें म्हजें आतां तुमचें यशस्वी कळ्ळें आतां इतलें कळ्ळें तुमचे वट्टू एक इंटरव्यू केल्लें बागी म्हजें तरणाट्यांक आतांच्या निमाणें सरता कित्याक म्हळ्यार म्हाका वेळ चड हांगा सरना काल म्हणून तुमी आशेतात आज तरणाट्यांक एकच पटी पयशे जायचे एकच पटी नांव येयचें कोणें टिका केल्यार ती खाणूंक रेडी नात कोणी जावन दितो टिका सगळ्यांक घेता बट कन्स्ट्रक्टीव टिका आसा जी म्हणून सबारांनी तुमच्या जाल्यार सांगलें आयकलां हांवें काले म्हणटात निमाणें
तरणाट्यांक म्हाका म्हजें काम करता आसतना सगळ्याक सकड म्हजें कामां पळोवंक मेळनात. आतां हॉलान जाल्यार म्हाका ऑर्डर दिल्ल्या पार्टीन थोडे फावटी लास्ट मोमेंटाक मेळचे आसा, थोडे फावटी ते पळोवंक आयिल्ले जाल्यार ते अजापतात. हो मॅक्सिमम आत्तां ड्रायव्हर जावन अचेंत वेहिकल ड्रायव्ह करून व्हरता. इल्ल्या वेळान ते कुलकारा बरी काम करता, पुरा सक्कड करता. एमसी करजेत्त म्हणल्या जाल्यार एमसी करतना सूट घालून थंयसर आसता. हें कशें म्हणून देखून आमी युवकांक म्हणचें सडन पयशे करूंक वचोंक खंयचे आड वाटी या खंयची वाटी हें करनाकात. ताच्या बदलाक कालें तुमचे कडेन टॅलंट आसा आनी कालें करूंक साद म्हाका कालें करूंक साद तें करनंत वसा आनी करतना तातूंत डेडिकेशन वचोन दी. सारकें सांगात आस मिस्टेक करता आसतना तीच उणी काणयोंक तयार जाया. आनी कोणेंय कालें टिका केलें जाल्यार उणे पयशे दिले जाल्यार ते लॅक घालून बसनाकात. पूण ताचे सांगातात कोण म्हाका पयशे दिता त्या पयशांक अर्ह जाल्लें या समान जाल्लें हांव दिलां गी म्हणलें आलोचन करा, इवॅल्युएशन करा, स्टेप बाय स्टेप वसा. एका स्टेपा उपरांत आनी एक स्टेप. मस्त कामां तुमी काणयल्यार तितल्यान होमवर्क करा, वर्कआवट करा आनी तें त्या नमण्यार तुमी यशस्वी जोडूंक प्रयत्न करा. शिवाय कोणाकच कंपेर करूंक कोणा कडेन कॉम्पीट करूंक वचनाकात. ते नाका जाल्ले उलोवचे गी, कॉम्पीट करचे गी, आडपाय दिवचे गी, तांकां तांचे इतल्याक सोडा. ते तांचो टायम वेस्ट करतात तितल्यांत. म्हजे भशेन मोसोर केल्ल्या भलायकी सोमा तेंत म्हजे भशेन मोसोर केल्ल्या जाळा नस्ट म्हाका न्ही सोमा चिंतूंक गेल्यार नस्ट ताका कोण करता पळय ताका. ताची भलायकी ताणें पाडकन काणयली, हाका कशें चलोवचें म्हणून तसो टायम पाडकन काणयलो, ताकाच ताणें उणेपण करून काणयलें. शिवाय म्हाका म्हजें काम सोमा केल्ल्या जाल्यार म्हाका प्रोत्साहन येतात, म्हाका सपोर्ट दिवचे दितातच, म्हजो रसिल्लो देव म्हाका पोसतात. आनी सगळ्याच्या सड म्हजी मिसस आनी म्हजे धूव ताणें दिल्लो पाठिंबो तो इतलो आनी तितलो न्ही. हांवें कालें सांगल्यार ताका तांची अडखळ ना. आमगेर पयशे जाल्यार एक कडेन आसतात, तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे कोणाचें परमिशन सर आता तुम्ही आता हे सांगल्यार आता थोडे तरणाटे 1,000 जावन रेडी जातात गॅरंटी. तांकां बरी बायल मेळोन दी. सॉरी होकाल वय खंडीत जावन मेळोन दी. आनी ती होकाल अखेर म्हणसर तांची बायल जायनासतना होकाल जावन तूं उरोवन दी आमची आशा. ओके सर, मस्त देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार तुमचे कडेन एक नॉलेज खाणयोची तुमचे ताणें कोणें सांगलें थोडे फावटी म्हाकाय भोगता, थोडे कावंटर अटॅक करतात. दिल्ल्या सेवेक ते मानून मानिना ते दूख भोगता. पूण जाल्यारय थोडे फावटी आमी सोंसचें पडटा. कित्याक ताणें मोगान आमकां तिदूंचें ताणें हांवूय गाणी येता कोणे तिदवेला तुमी म्हाका तिदवेला, हेरांनी तिदवेला. केदाळे तुमी रोडल्या खण्णाचे पंडीत पुरा खाली जावं दी सर, हे तुमचे वावर रावय नाका हांगासर, मुखार सून व्हरा. आज हे लोकांक दाखोवचे भाग तुमी आज आमकां दिला. तुमचें जावं दी तें नाटक, जावं दी ती कृशी आनी इल्ले दंड दिताले दंड दित, ताका ना तुका बेजार ना. मागीर तुमची एमसी फील्ड सगळ्यांक बरें जावं दी सर. ह्या कार्याक तुमी आयिल्ल्या तुमकां काळजो म्हणटा देव बरें करूं. अवकाश कंदिल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान विक्षकांक मनेस्त विनोद गंगोळी, मनेस्त अविनाश तांकांय हांवें नाटकाच्या वेळार तशेंच कर्टन कॉल म्हणून आसता तातूंत टॅक्निकलाच्यांक पयलें मान दिवचो. हय त्या दाडा मात्र तांचे तावन तें जावचें काम. तांकांय बरे बरे अवकाश लाबोवन दीत म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. आनी तुमकांय मुखल्या दिसांनी मस्त अवकाश लाबोवन दीत. तुमची भलायकी हांवें हर एकल्याक आशा म्हणजे भलायकी आनी समाधान म्हणून हॅपिनस तें हर एकल्याक फावो जावन दी म्हणून हांवें मागता देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. मोगाच्या विक्षकानो खंडीत जावन एका मनशाक भलायकी भूत ताका गरजत एका मनशाक टिका करच्या पयले, एका मनशाचे वायट उलोवच्या पयले आमी अशें दाखयल्यार 2 बोटां हेरांक दाखयतात, 3 बोटां म्हाका दाखयतात. हांवें वायट उलयल्यार हांव खातां, तुमी वायट उलयल्यार तुमकां मेळटा कोण हांव नेणा, हांव तें सांगूं वचना. बट अशें जाल्यार एका बऱ्या मनशाक तांचे सांगाता एक इंटरव्यू करचें भाग म्हजें मुल्यान आल्ल्यांक सोदून आमी हाडटा. हांव एकलोनसून आमचे सगळें टीम विनोद गंगोळी सर आनी सगळे आमी सांगाता मेळून करता. तांकांय तुमी पाठिंबो दिया, तांकांय प्रोत्साहन दिया. मोसोर भोंवचें नाका. तोय एमसी, ते एमसी, हांवूय एमसी. मोसोर भोंवचें नाका. जन्मभुमी कर्मभुमी आमची वेगळी जावंक पुरो, पूण आमच्या जिवांत अशें रगत एकत तांबडे मात ते चिंतया. हेरां विशयान बरें आशेवया, तांकां जाल्यार पुल्या पाकली दिवया आनी असले बरे गूण जिजुतावन आनी आमचे तावन जोडया म्हणून सांगून हें कार्यविक्षण केलें तुमकां सकडा म्हणटा काळजान तावन देव बरें करूं.